बऱ्या पद्धतीन म्हाका दिसता आमी एका दुसरे कडेन करपाक शकतले. आनी तीच घेवन म्हणजे नॉट ओन्ली द ऑर्गनायझेशन ऑफ प्रोग्राम बट बऱ्यो गजाली म्हणजे आमी फाल्यां सकाळी जरी म्हटलें फिटनेस कन्सेप्ट जो आमी आज सगळ्यांच्या समोर मांडटा आमचे फिजिओथेरपीचे स्टुडंट्स बींग अ न्यू कॉलेज जरी म्हटलें म्हाका प्राऊड जाता सांगपा खातीर फाटले फावटी जो योगा डे आशिल्लो तो योगा डे योगा इन्स्ट्रक्टर म्हणून इन युनिवर्सिटी आमचे स्टुडंट्स थंयसर गेल्ले जस्ट स्टुडंट्स गेल्ले दे आर परफॉर्मिंग व्हेरी गुड इन योगा. त्या खातीर अशा पद्दतीचे हांच्या मदीं जर एक्सचेंज जालो जाल्यार 2-3 गजाली जावपाक शकता. एक आमी जाका म्हणटा की जो कल्चर डेवलप जावपाक जाय आनी अगेन एंड अगेन म्हणजे कॉम्पिटिटीव एग्जाम कल्चर परत आमी म्हणटा तशी एम्प्लॉयबिलिटी कल्चर हो जो एक डेवलप जावपाक जाय म्हणजे तो ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान जावपाक शकता. त्याची तुमीच केन्ना तरी म्हाका दिसता म्हणजे आयज जशे MOU सायन जाले फुडल्या 2 म्हयन्यांत बाबा कॉमन कार्यक्रम कितें करचो हो जर कॉमन कार्यक्रम तुम्ही जर ठरयलो सगळ्यांच्या खातीर कॉमन दोज आर इंट्रस्टेड दे कॅन कम म्हणजे ताका रिसोर्स पर्सन मागीर तुमीच सोदून हाडचो आनी कितें जाय ताका सोदून हाडचो आनी कॉमन प्लॅटफॉर्म तो कार्यक्रम सापेतल्या रवींद्र भवनान जावचो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हणून सांगता की 80% ऑफ द स्टुडंट डजंट नो अबाउट ऑफ द GPSC पब्लीक सर्वीस कमिशन जे गोंयांत आसा ते 80% स्टुडंट्सांक ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत याद नासता. IAS IPS आनी सोडूनच ती बाकीचे तरी म्हणून त्याच्या खातीर हाजो एक जर पार्ट जर जालो आनी त्याच्या खातीर आमकां वेगळें कोण नाका हायर एड्युकेशनाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक कॉलेजीत आसलेले प्रिंसिपल दे आर व्हेरी मच कॉम्पिटंट बाबा म्हाका म्हणजे इन फ्युचर फिजिओथेरपी हॉस्पिटल किंवा क्लिनीक सुरू करपाक जाय जाल्यार तेज्यो एंटरप्रिनरशीप स्किल्स कश्यो वाडटल्यो. ओके आता फिटनेसाच्या बाबतीत आमी पळयता की आज जर पळयत जाल्यार केरळ राज्य इट इज अ वेलनेसाच्या बाबतीत 1 नंबरचें राज्य दोज द टुरिस्ट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड केरळ राज्यान वता वाय नॉट गोवा. आता हेका जोडून जर म्हणटले आमी द कॉमर्स स्टुडंट्स आर्ट्स स्टुडंट्स दे कॅन अट्रॅक्ट द टुरिस्ट म्हणजे ताका आज स्टार्टअपचो कन्सेप्ट जो आसा पळय ते खूब बऱ्या पद्दतीन जॉयन टुगेदर येवन तांच्याय मदीं ते कन्सेप्ट मांडूंक शकता. हितूंतल्यान तांची पर्सनॅलिटी डेवलप जातली आनी हातूंतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो विजन जाका आमी विकसीत भारत 2047 माय भारत पोर्टल म्हाका दिसता बऱ्याचशा भुरग्यांक खबरूय ना. जस्ट गो ऑन एंड माय भारत पोर्टल एंड सी यू कॅन कनेक्ट विथ ऑल इंडिया यूथ एकाच प्लॅटफॉर्माचेर वचून तुम्ही ऑल इंडिया यूथ जे कितें करता तुमकां माय भारत ह्या पोर्टलाचेर कळटलें.